कोपाडे स्कुलान 24 भुरग्यांक 2 शिक्षक दिवचे अशी मागणी घेवन पालक वाळपय हेडियाक मेळपाक गेले। जर 2 शिक्षक दिवपाक शकना जाल्यार आदली ट्रान्सफर केल्ली शिक्षिका परत कोपाडे शाळेंत धाडची अशी मागणी पालकांनी केल्या। आर्टिक्स कोकती वाळपयच्यान दिनेश करपे। आज आम्ही जे हांगा निवेदन दिवपाक गेल्ले तेजे मेन मुख्य कारण म्हणजे आमच्या कोपाडे स्कुलान मिडल स्कुलान कितले 24 भुरगे आहात। तर 24 भुरग्यांक 2 टिचरी आज आमी तेंचे कडेन उलयले सरा कडेन त्यानुसार ते 2 टिचर दिवंक शकना म्हणटात। पूण आमची अशी म्हणणे आहा की जी भुरगीं आमची आहात आनी जी एकच टिचर जर दवरपाक हांगासर शकता जाल्यार जी टिचर तेंचे ट्रान्सफर करून धाडल्या ती टिचर हांगा जाय। कारण ती टिचरीक लागून आमचे भुरगे शाळेंत उमेदीन येतात आनी तिचे कडेन जाल्यार उमेदीन शिकूंक शकतात। ताका लागून भुरग्याची पालकां कडेन पेरंट्सा कडेन मागणी सांगणें आहा की आमकां ती टिचर जाय म्हणून, नाल्यार आमी शिकूंक शकना अशें भुरग्याची आहा। पेरंट्साचो विचार तसोच आहा की जी टिचर ट्रान्सफर करून धाडल्या ती टिचर हांगा हाडपाची आनी हे टिचरीक थंय घालपाची। भुरगीं सांगता की ती टिचर ना जाल्यार आमी शाळेक वचना आनी भुरग्यांचो प्रोग्रेस कहो जाला, बरी शिकयता। आनी मी पासून हनुमान स्कुलाचे स्टुडंट आसले ताका हांगा हाडला ती टिचरी खातीर बरी शिकयता म्हणून। आतां म्हाजी दोनूय भुरगीं ती शाळेंत शिकता, एक पयलेक आनी एक तिसरेक। ते म्हणलेले मम्मा ती टिचर ना, कशी करून आमकां जाय ती, ही जो आमकां भंय दिसता आनी ही तापयता। आनी एकदां म्हाज्या दिसता भुरग्याचेर मूठ मारली, ल्हान भुरग्याचेर, आनी हो चेडो येयलो आनी सांगूंक लागली मम्मा म्हाका टिचरीन मारलो म्हणून हेका मिस्टराक धाडलो। मिस्टरान सांगलें कारण तेका तूं मारूं नाका, भुरग्याचे तकलेर मारूं नाका सांग म्हणा। ही इसरांक गेले म्हणटा ना आपूण खंय मारला म्हणटा। आनी ही आमकां टिचर नाका, 14 वर्सां जाली म्हणटा ट्रान्सफर जायत। गांवाची टायमींग सारको ना, ती जायत पासून हांव पयले गेले जाल्यार ती टायमींग 8 येयल्या। टायमींग कितको जायो टिचरांचो 7:30। आमकां ती टिचर जाय, ही नाका, ही ट्रान्सफर करून वचोंक जाय, कोपाड्ड्यान आमकां नाका।